तुका बाप्पा, रदान तुका जिसो, रदान तुका पवित्र आत्मा, महिमा तुका बाप्पा, महिमा तुका जिसो, महिमा तुका पवित्र आत्मा, गुलाब तुका बाप्पा, गुलाब तुका जिसो, गुलाब तुका पवित्र आत्मा, जय जय तुका बाप्पा, उत्साह तुका परमेश्वर जाम बाप्पा, हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याची जायचे मागणे तुझ्या पांया तळा मी भेटून दिता. सोम्याजी कोण बापा आज या मागण्या काटेन जाता तांकां सोमेच तांकां तुझ्या पांया तळा भेटून दिता. तांचे गरज तुझ्या पांया तळा भेटून दिता. सोम्या जेजू आयचे प्रेयर मंगळा जेजू प्रेझेंट वर्शिप देवाचे उतार आनी प्रत्येक जाण सगळे तुवें तांकां बरें करचें. हर एक संगती तुझ्या पांया तळा भेटून दिता बापा. आज हर एकल्याक मंगळा जेजू या निमाणे हप्त्यांत आमी आसा तुझ्या कश्टांवर सगळं आसा आमी काडटा बापा. आनी प्रत्येक जावन आयचे दिसा हे मागणी आमी करता आसतना आमी हरा खातीर मागता आसतना जाय तुजी आशिर्वादां तुजी सर्व बेसांव हर एकल्यान थंय देवण येवन दी. सुम्या जेजू हर एकल्याक आशिर्वादीत कर ह्या वेळार. जी कोण सुम्या जेजू ह्या मागण्या खातीर जातात आनी जी कोण बापा मागीर पळयतात तांकां सुमेज तांकां आशिर्वादीत कर. तांचे कुटुंब आशिर्वादीत कर. सगळ्यांक तूं वायट विघ्नांतल्यान वरांतल्या पिडेशिडेंतले अवचित मरणाले वायट सत्य हातांतले सुमेज तांकां आमकां तूं राखून व्हर सांबाळ. आनी विशेश जावन मंगळा जेजू हे मागणे सगळे कॅन्डिडेट करूंक जाय कृपा आदार तूं आमकां दी. सर बेसवानी आमकां बर आनी सर्व आमच्या जिणेंत बरेपण जावंक बाबा. ह्या वेळार प्रत्येक जाणा निमाण्या हप्त्यांत आमी सगळे हे तुज्या कश्टांचो पाशांचो नियाळ करता आसतना तुजी दैवीक सकत हर एकल्या ते देवण येवन दी. आनी सर्व वायटाचे संगती सगळ्यो तुटून पडोवन दी. आनी तुजी हर एक आशिर्वादां आमचे थंय देवण येवन दीत म्हणून मागता. ह्या वेळार आमी प्रत्येक जावन ह्या वेळार मागया. आयचे सगळे मागणे जेजूच्या पांया तळा भेटोवन दिया आनी ताची दैवीक सकत आमकां मेळच्या खातीर विशेश तरान आमी मागया. सगळीं सांगता मेळोवन आयचे मागणे आमी आराम करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या आमकां शिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव पावलचे कशें जेजो बगेवन ते मरे देवाचे मय उमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. देवाचे उतर आमकां सांगता कीर्तनाचो ग्रंथ 90 आनी 2 अध्याय चॅप्टर 92 and verse 1. सर्वेस्परागर गांधीक फावो भोव वर्त्या देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक हांव फावो. सकाळीं फुडें उठून तुजो मोगभर घडोवंक फावो आनी रातभर तुजे विश्वास घेवन गजोवंक हांव फावो. कित्याक सितारांच्या आनी विणाच्या संगीत आनी किन्नराच्या मधूर नादान तुज्या कार्यावरी सर्वस्व तुवें म्हाका संतोश भरीत केलाय. तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. कितली वर्ती कृत्यां सोम्या तुजी सर्वेस्परा कितलो गूण येवच्यो न्हय तुजी म्हज्या जिवितांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमच्या जिवितांत हर एकल्या थंय देवाची येवजण आसात ती सगळीं आज जारी जावच्या खातीर आनी माने हप्त्यांत ह्या बगेवंत हप्त्यांत ह्या पवित्र आत्म्यांत आमी मागया. आनी आज आमी मागल्या खंडीत आमकां हर एक संगती आमकां मेळटले म्हळ्यार बरवशान विश्वासान हे आयच्या दिसा प्रेझेंट वर्शिप आमी चलोवन व्हरया. देवाक आमी महिमा दिया. सगळे जिबेचे देणे असले हर एकल्यानी देवाची स्तुती करया वेळार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हिरा बाबा रखाला बरदक चंदर बर करबला रखाला उरदक बाबा लैया लैया जय 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 जय. The mighty anointing of the Holy Spirit. हिरा बाबा रखा बाबा चंदर बिया चंदर बा करबला रखाला बरदक चंदर बर करबला उरा बाबा री जय जय. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glory 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 glory. Mighty God, I worship you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर.
हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती पथक्यासमोर ताने केल्लो आमचे खातीर तो खुर्सार मेल्लो पथक्यासमोर ताने केल्लो आमचे खातीर तो खुर्सार मेल्लो पातकांतावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकांतावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया वैसम्या जेजूच्या नावाखाती स्तुती गावया हालेलुया गावन हर्षिया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखाती हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती हीरा बाबा रखाला वरात सदा पाठ हर गाँव तुका जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदर तुका जेजू महिमा तुका जेजू होरा बाबा राखा बाबा यारा हीरा लाला बाबा राखाला वरात सदा बाबा लिया होला ता बाबा रिया रिया ले रख बाबा पात्यांक तो आसाला की आमका मोगान आयकता वेगी पात्यांक तो आसाला की आमका मोगान आयकता वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखाती स्तुती गावया हालेलुया हालेलुया गावन हर्षिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखाती हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखाती आलो खोरो शालाबा हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती शिसांचे पाय ताणे दुल्ले आणि काळते पण आमकां शिकयले शिसांचे पाय ताणे दुल्ले आणि काळते पण आमकां शिकयले कालवारी तावन ताणे जैत दुले सर्गीचे राज आमकां जोडून दिले कालवारी तावन ताणे जैत जोडले सर्गीचे राज आमकां जोडून दिले गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखाती हालेलुया गावन हर्षिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखाती हालेलुया गावन हर्षिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गा सगळ्या काळजान गाऊया 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 स्तुती गाऊया सगळ्या मनान गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन
स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती 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 शकर बरियाले बरकर बरकर खलची थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड गुरर कबा बजाले रे बाबा रे खलबर द सदम सदम करल गुरर कबा जीसस 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 थैंक यू बाबा थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 गुरर बाबा रे खलबर द सदम करबल गुरर कबा सदर करबल गुरर द कबा सदम करबल रे खलबर द सदर बर करबल गुरर कबा हियर यार यार जीसस थैंक यू लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 गुरर बाबा रे खलबर द सदर जीसस गुरर बाबा रे खलबर द सदर बर करबल रे खलबर द ओ द बाबा बाबा माइटी गॉड अनॉइंटेड टू द फायर हीरे जीसस हीरा लाला बाबा रे खलबर द सदर बर करबल रे खलबर द ओला बाबा बाबा रे यार 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 शदबा रे बाबा हीरा बाबा रे खलबर द सदर हीरा रे कर जीसस थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 और बाबा उरे द बाबा सदर जीसस जीसस थैंक यू लॉर्ड रे बाबा सदर कर बल रे खल जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जय बाबा रे खल जीसस 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 थैंक यू लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवा अर्घ दिताना देवाची स्तुती करताना कीर्तन 90 आणि 191 आम्ही वाचल्यार ते आमकां कळटा कितली देवाचे प्रॉमिसेस कितले आशीर्वाद त्या कीर्तनान आमकां मेळटा देवाची स्तुती केल्ल्या वेळार देवाची महिमा थंय 13 प्रॉमिसेस आमकां आसात कीर्तन 91 सारकें वाचून पळयल्यार आमकां हर एक आशीर्वाद जावन आमकां परिणाम जाता परिवर्तन जाता आमच्या आशीर्वादां पुरा कितें आसा वायट आसा खोटेपण आसा सगळे कितें बंदपास आसा पिडा शिडा आसा सगळे निराशपण सलवणी कितें पुरो आसा सगळें बऱ्याक परिवर्तन करता देव आणि आशीर्वादान जावन परिवर्तन करता त्या कीर्तन 91 देखून आज आमी विशेषतः देवाची स्तुती करया देवाक हो निमाण हप्तो आमकां मस्त महत्व असो देवाचे सोर रितीचे बरेपण आमी नियाळूंक वयता हो सगळो हप्तो आणि सगळ्या हप्त्यांत जाय जाल्ले आमकां देवान मागले आमकां सर दिवसो वेळ घडी जावन आसा देखून आमी भिरांतेन बसचे नाका वगेत बसचे नाका बगार आमी मागया विशेष जावन देवाची स्तुती करया देवाक अर्घ दिया सगळें हे वर्सभर आमकां देवान राखून दवरून सांबाळूंक प्रत्येक जण येदोळसर आमकां राखलां सर वायटांतल्या अवघडांतल्या अनवरांतल्या पिडेशिड्यांतले सगळे ह्या वायरसांतले देवान आमकां राखून आयला सांबाळलां देखून सगळ्या रितीची देवाक अर्घ आमी पाठयुया देवाची महिमा आमी वाकनिया हालेलुया 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 बाबा राखाला बरं दग संदर बरं कर विमोचक येसू रोग निवारक येसू मुक्तिदायक येसू शांतिदायक येसू पाप विमोचक येसू रोग निवारक येसू मुक्तिदायक येसू शांतिदायक येसू येसू हालेलुया येसू हालेलुया येसू हालेलुया हालेलुया येसू हालेलुया येसू हालेलुया येसू हालेलुया येसू हालेलुया पाप विरोचक येसू रोग निवारक येसू मुक्तिदायक येसू शांतिदायक येसू
ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪಿ ಯೇಸು, ಅನುಜನ ಕರ್ತನೆ ಯೇಸು, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಯೇಸು, ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Rabba barakala urada de chandar barakara bala ya la la ya ra baba ri ya ra sadar bari ya la la barakha baba ira baba. The power of the darkness will be disconnected right now in the name of Jesus Christ. Ira baba barakala barakara hariya pida shida yavar suton podandi hariya motik alli bezarai khant elokatan paistosadi jisja pavitra namana me magta hu. Ira baba hariya pida shida sanjata nivaridi jisja kutmat ಆಶೀರ್ವಾದಿ ఉంది. ira baba barakala urada ಚಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಸೈತಾನನ ತುಳಿದ ಯೇಸು, ಮರಣವ ಜಯಿಸಿದ ಯೇಸು, ಭೂಪರ ಒಡೆಯನೇ ಯೇಸು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವ ಯೇಸು. ಸೈತಾನನ ತುಳಿದ ಯೇಸು, ಮರಣವ ಜಯಿಸಿದ ಯೇಸು, ಭೂಪರ ಒಡೆಯನೇ ಯೇಸು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವ ಯೇಸು. ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು Hallelujah. ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು Hallelujah. ಸೈತಾನನ ತುಳಿದ ಯೇಸು, ಮರಣವ ಜಯಿಸಿದ ಯೇಸು, ಭೂಪರ ಒಡೆಯನೇ ಯೇಸು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವ ಯೇಸು. ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕ ಯೇಸು, ರೋಗ ನಿವಾರಕ ಯೇಸು, ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಯೇಸು, ಶಾಂತಿದಾಯಕ ಯೇಸು, ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪಿ ಯೇಸು, ಅನುಜನ ಕರ್ತನೆ ಯೇಸು, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಯೇಸು, ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah. Ela baba rakala urada de chadar bakara. Ira baba rakala Jesus. Touch each and every one, Lord Jesus. Baba rakala urada. Chandar barakara balakara balakara balakara. Urakka baba baba ya. Ira baba rakala urada de chadar bakara balakara. Wappa baba baraka baba shida. Ira baba rakala urada de chadar bakara bala. Ira baba ya. The mighty anointing of the Lord Spirit. The mighty anointing of the Holy Spirit. The mighty anointing of the Holy Spirit. The mighty anointing of the Holy Spirit. Ira baba rakala urada de chadar bakara bala. Urakka baba ya. Ura rakka baba rakala urada de chadar bakara bala. Jesus. Thank you Lord. Praise you. Glory. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೋಗದ ರುಜಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ.
Thank you, Lord. 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 Ura Baba Rakala. Walla Giri Baba Rakala Rakala. Shadar Shadar Jesus 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 Jesus. Hallelujah Hallelujah. Baraka Baba Rikari Jesus 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 Jesus. एकडे बोर सगळे आमचे इंटेन्शन द्यावा मुखार दवरया आमची कितें मागणी आसा सगळी सोम्या मुखार दवरया आमच्याकडे मागून सांगलेल्या मागता म्हणून आसल्या सगळी एकल्यांक ह्या वेळार आमी सोम्या मुखार दवरया प्रत्येक जावन आमी मागया ह्या वेळार विशेष जावन सगळी आमची मागणी सोम्या मुखार दवरून आमी फुडें सरया कित्याक देवाची विशेष काकूळ तांणी करपा आमकां समेस्तांक जाय जे ह्या वेळार देखून आमी सर आमची गरजो कितें आसात एक घडी बरें एनॉयंटींग गावच्या पयलें आमी सगळे आमी भेटोवन दिवया विशेष जावन मागया आमी फ्रांसीस म्हळ्यार एका भावा खातीर ताका सर भलायकी मेळच्या खातीर ताका अवमानांत आसा ताचे समस्या आसा ताका पिडा मस्तो आंग दूख ताप आनी पुरो सुरू जाला देखून ताचे खातीर मागया आरोंडी सुजो म्हणलो आसा प्रत्येक जावन तोय आसा कतारांत ताका ताचे खातीर मागया ताका संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक जाण क्लायनी म्हणल्यार एका भावा खातीर मागया ताची मस्त पिडा शिडा सर जाल्या देखून संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया ताचे खातीर आनी मॅगदलीन म्हळ्यार भयणी खातीर मागया फेल्सी म्हळ्यार भयणी खातीर मागया एवलीन म्हळ्यार भयणी खातीर मागया आनी पाऊल सुकारा म्हळ्यार भावा खातीर मागया ही सगळीं कॅन्सरच्या पिडेन आसात तांकां सगळ्यांक सुटका मेळच्या खातीर विशेष तरान मागया ह्या वेळार आनी सर्व एग्जाम बरयतल्या भुरग्यां खातीर आमी मागया जेनिशा खातीर मागया तशे एग्जाम्स सगळे आन्सर करूंक आनी मस्त आमच्या मागोवंक सांगला मागता बसयला त्या सगळ्यांक ह्या वेळार विशेष तरान आमी देवाच्या हातांत आमी समर्पण कर दिया तांकां सर्व जाय जाल्यार सर्गीची सोर जाणवाय देव तांकां फोव करून दी म्हणून आमी ह्या वेळार मागया आनी सोर आमच्या मागण्यांत आज आमी कोणें पुरो मागोवंक सांगला तांकां समेस्तां खातीर आमी मागया ह्या वेळार आमी मागया प्रत्येक जावन सर्व रितीच्या अनवरान सांपडलेल्या समेस्तां खातीर मागया आनी प्रत्येक जाण आमी ह्या वेळार जायत्या जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलें आसा तांची सगळीं इंटेन्शनां आमी ह्या वेळार सर्व रितीची तांकांय सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया हालेलुया 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 हिरा बाबा राखा बरें दिजा थँक यू लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 पुरा बाबा राखा जीसस 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 प्रे अनिल डिसोजा प्रत्येक जण ऑस्टिन टॅक्सास आसा ताका संपूर्ण तरान ओपन हार्ट सर्जरी आसा बुधवारा दीस ती बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया ताचे खातीर आमी मागया विशेष जावन कश्टांतरान सांपडलेल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया ह्या वेळार मागया हालेलुया आनी सगळ्यांक कोणाक पुरा काम आणांत ती कामां मेळच्या खातीर मागया आनी कामाच्या सुज्ञेर आसल्या सर आमच्या भाव भयणीक बरी कामां मेळच्या खातीर मागया आनी जी कितें इंटेन्शनां घाल्यान तुमी प्रत्येक जावन आमी तांच्या खातीर मागया आनी प्रत्येक जावन जोसेफ म्हणलो कोविडांत बचाव जाला 82 वर्सांचो ताका बरी भलायकी मेळ्ळ्या आनी संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर ताचे खातीर मागया आमी आनी सोर आमच्यो गरजो मागणे ह्या वेळार ह्या सगळ्या एनॉयंटिंगा वेळार तुमी समर्पण कर दिवया तुमच्या वैयक्तीक गरजो समर्पण कर दिवया आनी हर एका तुमच्या इंटेन्शना खातीर एनॉयंटिंगाक ह्या वेळार तुमच्या जिवितांत जागो दिया पवित्र आत्म्याक जागो दिया पवित्र आत्म्याचे अभिषेक तुमचे थंय देवून येवं दी ह्या खातीर विशेष तरा मागा ह्या वेळार आनी सगळे ख्रिश्चनिशेन तुमच्या अटेन्शन दिनाकात बगर त्या पवित्र आत्म्याक तुज्या संगताक काणगे तुज्या मोतीन काणगे तुज्या काळजांत काणगे आनी ताचे आसरो सोद तूं ताच्या आश्रयाखाल रावतलो ताका रक्षण मेळटा मनीस तो परमोन्न त्याच्या निवासांत वस्ती करता आनी त्याचो आसरो सोदता तो भागी म्हूण सांगता सिरेस्पर म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे खोटे म्हणटा तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो भरवसो देखून आमी सगळे देवाचेर भरवसो दिया आमचे सगळे इंटेन्शनां समर्पण कर दिवन ह्या वेळार विशेष तरान ह्या सौर गरजां खातीर ह्या वेळार आमी मागया आनी देवाची काकूळटाणी करपा मोगोन ह्या अभिषेका खातीर आमी ह्या वेळार फुडें सरया ह्या अभिषेक आमी रिसीव करया तुझ मोजे कोटे तुम्ही आमचे पवित्र मोदाडे एकल्याचे जेजू नितळ कर एकल्या पवित्र कर मोजो आसरो तुझ मोजे कोटे तुझ मोजो कोरोई तुझ
मोजो दे आराधन करता सगळ्या या काळजा मुकामळ सरता मोजा जीविता सेवा हांव करता मोजा सर्वस्वा हांव तयार आसा हीर बाबा राखला आराधन करता सगळ्या या काळजात मोकामळ सोदता मोजा जिविता सेवा हांव करता मोजा सर्वस्वा हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हीरा बाबा राखला वरदा गच्छत बाबा हीरा बाबा राखला वरदा गच्छत बाबा जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू हीरा बाबा राखला जीसस हीरा बाबा राखला वरदा गच्छत गोरोई बाबा राखला वरदा हीरा बाबा राखला जय बाबा राखला वरदा जीसस जीसस आराधन करता सगळ्या या काळजा मोकामळ सोदता मोजा जिविता सेवा हांव करता मोजा सर्वस्वा हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार ये बाबा रखला वरदा जीसस हालेलुया हालेलुया ये देव करे करे हरी बाबा सजे बाबा सदस्य वर्ष हीरा बाबा रखला वरदा सुंदर विसद करबला रुक बाबा सदस्य करबला रखला जीसस थैंक यू लॉर्ड 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 हीरा बाबा रखला वरदा गच्छद सद बर करबला रखला वरदा जीसस हीरा बाबा तुम स्मोसो रक्षा तुम स्मोसो वॉइस तुम स्मोसो सक तुम स्मोसो देव तुम स्मोसो रक्षा तुम स्मोसो सका तुम स्मोसो देव खाला बारा 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 तुम स्मोसो देव खाला बारा 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 आराधन करता सगळ्या या काळजात मोकामळ सोदता मोजा जिविता सेवा हांव करता मोजा सर्वस्वा हांव तयार आसा शाला बारा 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 हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या
Somya Autaya Rasa Autaya Rasa Somya Autaya Rasa Somya Autaya Rasa Somya Autaya Anoint them, Lord Jesus, and everyone. Touch them, heal them, and set them free. Oh la 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 lia lia lia. जॉन मुले भावाक संपूर्ण सुटका मिळू द्यावला सुटका मिळून संपूर्ण वे बाबा एड्रियन मुले सर चरक्या समयाचे जो बरी सैरिक मिळत त्याचे जीवित सेटल कर एगिस सेटल कर समयाचे जीवित एड्रियन मुले चरक्या समयाचे त्याचे बतका पाऊ झाले जिनी सांगतील पाऊ कर आणि का सेटल कर त्याचे जीवित आलेली गुरा बाबा राखला उरे दे शंदर बारे करबला गुरा बाबा बरिया लेलिया शकर बाबा शदर जाले लेलिया गुरा रका बाबा रका touch them heal them and set them free Lord ira baba baba rakhala ure dे Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you tuja atmya dar tuja let your fire flow Lord baba barak dar tuja atmya tanche baba barakhala ure dे shada bar karabala dar tuja atmya dar tuja atmya dar tuja atmya tanche dar tuja atmya dar tuja atmya dar tuja atmya tanche Jesu dar tuja atmya dar tuja atmya dar tuja atmya tanche ira baba rakhala vrada gashada shira baba rakhala vrada gashada bajiza shiva baba rakhala vrada gashada glory 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 tuja jivita ja baba rakhala vrada nae avasheta Atmyaye aura konasa Baba rakhala Atmyaye tuja mandira Atmyaye moja jivita Atmyaye avasheta Atmyaye aura konasa चालते मला भावाक समर्पण केला जेजू यावेळा त्याच्या तुझ्या आशीर्वाद ताका सगळे कुटुंबाचे समस्या परिहार जाऊन दिसू म्हणजे जेजू ताका संपूर्ण भलाकी मिळून दिच्या कुटुंबान आशीर्वाद मिळून जेजू बरा राखा बाबा पिढे ससल्या सगळ्या बरी भलाकी मिळून दी त्याच्या कुटुंबान हिरे बाबा राखाला बरं ताका सदा कमी आणि वाईट सवय ओळख झाल्या सगळ्या सुटका मिळू द्या यावेळा जेजू तिच्या पवित्र नावान मागता हिरे बाबा राखाला बरं ताका संदर्भ बरं करबाला गुराला काला याले रकारिया तुझ्या मंदिरात आत्म्याये मोजा जीवितात आत्म्याये आवासेता आत्म्याये औरा कोणाचा बाबा बारा थँक्यू लॉर्ड जीसस मी सगळं आशीर्वादित कर जिंकोण या वेळार समयाच्या मागण्या अटेंड झाल्या आमच्या मारिपा समयाच्या या चॅनल मारिपा जी कोण अटेंड झाल्या ताका सगळ्यांक तुझ्या कुटुंबाक तुझ्या घरान तुझ्या भुरग्यांक आशीर्वाद पडते आशीर्वाद पडे हो निमान हप्तो समयाच्या जो आशीर्वादी दिवस हप्तो जावन साजेचो धुरा बाबा राखाला सगळ्यांक तू समयाच्या या वेळार बक्षी नितळ कर पवित्र कर आमचे जीवित नितळ कर समयाच्या आमच्या मौन नितळ कर आमच्या काळीज नितळ कर हर एक कटेपण वाईटाचे सत्य आमच्या तर आमच्या कुटुंबात आमच्या घरात तुटून पडते पैसो सनी हिरा बाबा राखाला बरं का शंदर बरं करबाला गुरादा बाबा रिया 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 the mighty anointing of the Holy Spirit. Ira Baba Rakala Rakala Baba Chandra Barakarabala Jesus Jesus
Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Glory, 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 glory. Ura Baba Rakala. Hallelujah, 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 hallelujah. Baba, Baba, Baba. Ira Baba Rakala Brother Sunday. Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glory, God, mighty God. I worship you. Worship you, Jesus. Ura Baba Rakala, Jesus, Jesus. Hallelujah, Baba, Baba, Baba. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless them abundantly, Lord Jesus. Open your heaven and pour out your Spirit upon them, Lord. Ira Baba Rakala, the power of God will come upon you. Holy Spirit of God, Lord Jesus, anoint each and every one, Lord. Ira Baba Rakala, Jesus. Ira Baba Baba, तुझा साहेब भस्म सबूच हो यावेळा सगळ्यांचेर तू देवून ये पवित्र आत्मा त्यांचे असलेले कंचे सगळे पिढे शिरेची लक्षण सलवणी निराशपण काळजाचे आत्मिक घाई सगळे यावेळा तुटून भस्मुडे सुडका दिया रियकल्या समय जो वीरा बाबा रखल वरद के चंदर बर कर बला वीरा बाबा रिया 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 रखा बाबा शदर बकर बला रखल वरद के चंदर बर कर बला वाला ला जीजा 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 Yes, Lord. Jesus, Baba Rakhala Varadaga. Yes, Baba Rakhala Varadaga Sandara. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. जायते जणांची मागणी जेजू यावेळा ऐकते असा तुमच्या मागण्याक जाप देते असा जेजू रिसीव करा तुमची मागण्याक जाप मिळते यावेळा जाप मिळते यावेळा जेजू तुमका जाप देता तुमच्या मागण्याक हिरा बाबा थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 हिरा बाबा रखला वरदगा संदर्भ जीसस 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 पुऱ्या बाबा विशेष जाऊन हाडाहाडांची दूख किती असा कुडीत सगळी आवडत गुण करते असा हाडांची दूख जांगपुरो ती पेंगटाची जांगपुरो तुमच्या पायांची या गांठीची हर एक दूख भुसांची जांगपुरो हाताची जांगपुरो बोटाची जांगपुरो सगळी प्रत्येक जण हाडांक संबंध झाले हर एक पिढा शिडा झिजवाला गुण करते असा आपडते असा हिरा बाबा राखाला बरोबर जीसस थँक्यू फादर थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड Praise the Lord, glory, 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 glory. Mighty God, worship you, Lord Jesus. Hora raka Baba Shadara Karabala. Hira Baba Rekar Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hira Baba Rakala Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hira Baba Rakala Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. तुझा अभिषेक तेरा रखा Jesus. Thank you, Lord. Baba Rakala Brother Shandar Barakarabal. Hira Baba Rakala Brother Shandar Barakarabal. Rikha Baba Rikha 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 Jesus. Hira Baba Baba Ria Ria Jeda Baba Rakala Brother Shandar. हीरा बाबा खालसा अर्गांदी जेजो आपडता गुण करता रियकला हीरा बाबा रखल वरद संदर्भ करबल हीरा बाबा रखल वरद संदर्भ करबल हीरा बाबा रखल वरद जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड हीरा बाबा रखल वरद जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 माइटी गॉड माइटी गॉड माइटी गॉड माइटी गॉड माइटी गॉड Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Baba Rakha Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glorify mighty God. हर एक आमची मागणी समर्पण करणे या वेळार देवाच्या उतार आम्ही ऐकूया सर्वेस्वर देवाच्या उतार आमकां कितें सांगता हे आमी समजून कान घेवया प्रत्येक जावन आमी ह्या निमाण्या हप्त्यांत आसा आनी हप्त्यांत आमकां देवान दिल्ले एक वर्ती आशिर्वादा म्हणयत आज आमी तसो इल्लेशा कश्टा विशीं ती नियाळ करता आसतना ताचे मुखार आमचे कश्ट दवरल्यार ते कशें तुलन करया आमी एक घडीभर पळोवया आमच्या जिवितांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी निमाण्या हप्त्यांत आमी चड जावन उगडास करता जेजूचे ते घाई ताचे कश्ट ताच्या मोळ्यान मागतना ताणें घाम्योसो तो घाम रक्ताचो घाम ताचे सगळे जिवितांत हाका पुरो ताणें तयाराय केल्ली 40 दीस आनी 40 राती ताणें उपास केल्लो यात खातीर ताच्या मिसांव ताणें संपूर्ण करूं जाय जाली सकत ताका मेळचे खातीर ताणें उपास केल्लो आनी 40 दीस आनी 40 रात उपास केल्या उपरांत ताका आयलेले त्या टेम्पटेशन ताका आयलेल्यो त्यो ताळण्यो सैतानान ताच्या जिवितांत घाल्ल्यो त्यो ताळण्यो हर एकल्याचेर देवाच्या उतराचेर तो जैत जोडटा आनी मुखार वता ताच्या जिवितांत मागीर तो लास्ट ह्या निमाण्या हप्त्याचे आमी नियाळ करचे ताणें जेसेमनी मोळ्यांत वचून मागणें करचें तें मागणें करता आसतना ताका सगळें ताचे मुखले कितें कश्ट आसात ताच्या मुखार येतात सगळें तो ताच्या दर्शनान तो पळयता ताच्या रियेक कश्ट ताणें सोंसचे ते कश्ट
देवाच्या उतर प्रकार आमी पळयल्यार जावंक पुरो तेजे कश्ट कितले आसात थोडे मात्र आमच्या पवित्र पुस्तकांत ते बरोवन गेल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जेसुमनी मागणे करताना कितें जालें आमी पळयल्या लुकास वांजेल 22 अध्याय ते 40 आनी 4 वाक्यां. ताच्या पयलें तो मागता बळे 40 आनी 2 वाक्यातान आमी मुखार इल्लोसो नियाळ करया. बापा तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तान पयस कर. ते सगळो तो कळवळटा, सगळो तो ताच्या जिवितांत ताचे कश्ट तो मुखार पळयता थंय मागता आसतना देखून तो मागता आपल्या बापा कडेन. जाता जाल्यार बापा तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तान पयस कर. कितले पटी ताणें मागले काल्स पयस कर म्हजे तान पयस कर. हे कश्ट ते वळवळे ते ताच्या कुडीक जावचे ते घाई ताका ते करचे ते तितले विधवळी ताची करची हे सगळें तो पळयता मळान मागतना. देखून तशें घाम रक्तान परिवर्तन जाता आनी रगत घाम जावन भायर सरता. कितले कश्ट तो तुज्या जिवितांत पळयता बापा. तेन्ना म्हणटा तुजी काल्स तुजी खुशी वय जाल्यार ही काल्स म्हजे तान पयस कर आनी ही काल्स म्हजे तान पयस कर. तरी पूण म्हजी कशी न्हय बापा तुजी खुशी जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तबळ पळया 40 आनी 3 अध्यायान तबळ म्हणटा तबळ सर्गींत हांव एक देवदूत ताका दिश्टीक पडोवन धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसतना आनीकी चड लाल येवन तो मागतालो आनी तसो घाम रक्ताच्या थेंब्या बरी धरणीक गळोवंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धरणीक गळोवंक सुरू जाला म्हणटा. आनी मुठोवन पळया 40 आनी 4 अध्यायांत आमी 40 आनी 4 वाक्यांत लूक चॅप्टर 22 वर्स 44 आमी वाचले. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसतना आनीकी चड लाल येवन ताणें मागणें केलें बापा म्हजे वयली काल्स निवार म्हजे वयली काल्स निवार. पूण जाल्यार थंय थावन तो बापाच्या कुशे कल्तिमान घालता आनी म्हणटा बापा तुजी खुशी वय जाल्यार निवार ना तर म्हजी खुशी न्ही बापा तुजी खुशी जावं दी म्हूण सांगता. आनी मागण्याचो उठोवन आपल्या त्या शिसांगली पाटी आयलो. मागण्यांत ताणें बगलेले वळवळे ताणें बगलेले ते मुखलें जावची दर्शनां ताणें बगलेली तें पळोवन सगळोच तो ताच्या जिवितांत मस्त कळवळलो मस्त तो घबरलो. हे पूर हांवें सोसूंक आसा न्ही गे लोकां खातीर म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून देवाचें उतर सांगता भाव आनी भयणी तुमी ते पिक्चर एक पळयलां जाल्यार द पॅशन ऑफ क्रायस्ट पळयल्यार ते सुरू जेजूच्या खांदार कुरीस दिता आसतना दिवच्या पयले तो कुरीस पळयता आनी कुर्साक दिश्ट घालता आनी पयलें तो कुरीस पटलून धरता आनी त्या कुर्साचो उमो घेता तो पयले. तेन्ना ताच्या सायडीन आसलो तो सोर म्हणटा तो लुटकार म्हणटा कालो तो पिसो त्या कुर्साक तूं उमो घाण घेताय कित्याक कुरीस जावन आसलो नालिसायचो संकेत लजेचो संकेत आनी त्या कुर्साक उमो दिता आनी तो सोरी ताका म्हणटा जेजूक तूं काल कोलो पिसो तूं त्या कुर्साक तूं उमो दिताय. पूण जेजू न्हू त्या कुर्साक ताच्या कश्टांक ताणें वेंगले मुगाच्या भावान स्विकार केले बापाच्या नांवान ते सगळे कश्ट ताणें स्विकार केले ताचे कळवळे ताणें स्विकार केले. सेदोल मुसर तो घाबरलेलो तेदोल मुसर तो भियेल्लो बापा लागीं मागतालो तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजे काल्स म्हजे तावन पयस कर मागतालो. पूण आतां तशें न्ही. आतां ताचें सगळें मनस्ताप तसो बदल्लो ताचें मौन बदल्लें ताचें काळीज बदल्लें आनी तो दिल्लो कुरीस ताणें स्विकार केलो तसो उमो काण गेलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजूचो कुरीस हाळू जालो तसो कित्याक ताणें बापाच्या नांवान तो स्विकार केलो. जेन्ना मोगाच्या भावा आनी भयणी तुजेर कश्ट येतना तुजेर अनवर येतना तुजेर पिडा शिडा येतना तुजेर निराशपण येतना देवाक तूं भरपूर नाका जेजूच्या पवित्र नांवान ते कश्ट स्विकार कर. ते जाल्यार तुजे कश्ट हाळू जातात मोगाच्या भावा आनी भयणी. जेन्ना जेजूक तो कुरीस मेळ्ळो जेजून तो स्विकार केलो तसो उमो काण गेलो आनी बापाच्या नांवान ताणें स्विकार केलो तेन्ना तसो कुरीस हाळू जालो. कित्याक आनी एक मनशाक धाडलो ताच्या कुर्साक इल्लेशे कुमोक करूंक तसो उखलून धरूंक कुरीस. जेन्ना मोगाच्या भावा आनी भयणी तुका मेळ्ळे आयिल्ले कश्ट तुका मेळ्ळेले ऐनवर तुज्या कुटुंबान जाताना विधवळी तुज्या कुटुंबान जाताना निराशपण चलवणी तुका रिणाच्या भार पडतना कुटुंबाच्यांनी तुका भाव भयणी तुका सांगतना आवय बापायन सांगतना या आवय बापायक भुरग्यांनी सांगतना निराशपण नाका जेजूच्या नांवान स्विकार करा जेजूच्या सांगता आमी स्विकार करून शिकचे आमी. जेन्ना मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी आमचे कश्ट हाळू जातात देखून
आमी वाचूंक गेल्यार पळया आमचे कस्त कित्याक आज प्रॉब्लेम जाता म्हळ्यार आमी कुरीस हातारी घालता गोमट्यांती घालता माथ्यारी घालता खंय सगळ्यान कुर्साचे गुर्त काडटा पुरा करता पूण कुरीस नीज जावन आमच्या जिवितांत येताना आमकां स्विकार करूंक नाका आमकां कस्त स्विकार करूंक नाका आज सगळ्यांक जायचे प्रॉस्परिटी गॉस्पल मात्र जायचे प्रॉस्परिटी समृद्धीचे जिवीत मात्र जायचे जेजूच्या कश्टांत नियाळ करूंक जेजूच्या कश्टांत वांटेली जावं जेजूच्या कश्टांक वेग मारूंक कोणाक नाका कित्याक म्हळ्यार आमी इन्कार करता तो खरीस आमी इन्कार करता ते कश्ट आमकां ते सोसूंक नाका आमकां ते क्लियर करूं आमकां जेजूच्या नांवान स्विकार करूंक नाका मगच्या भावान भयणी तुज्या जिवितांत कितले व्हडले कश्ट येवं दी जेन्ना जेजूच्या नांवान तूं स्विकार करताय जाल्यार तुजे कश्ट जावन उरनात ते कश्ट तुजे आशिर्वाद जावन परिवर्तन जाता मगच्या भावान भयणी हे आमी करना आज कितलोसो क्रिस्तांव आज कश्टांत आसा कश्ट तांकां नाकात कश्ट ते स्विकार करनात हांव मस्त जाणांक केदाळे सांगचे आसा मस्त जाणांक मस्त पिडा शिडा येताना निराशपण येताना फोन करताना पयल्यान ती पिडा शिडा आयिल्ली जेजूच्या नांवान स्विकार करा सगळें करतात पूण ते स्विकार करूंक मात्र नाका तांकां देव जेजू स्विकार केल्यार कितें तांणी ती पिडा आमी स्विकार केली आमकां आयिल्ली म्हूण लेख ती स्विकार करूंक नाका ते आमकां कशें म्हणी वकात करून खंय म्हणी वचून कितें म्हणी कर आमचे तान काडूंक जाय काडिल्ली पिडा परतेक येवंक शकता पूण जेजूच्या नांवान स्विकार करन ती तुजे तान वसत जाल्यार ती पिडा केदीच तुजे ते फाटी येना मगच्या भावान भयणी कित्याक जेजू तुका एक आशिर्वाद जावन परिवर्तन करता तुका आयलेली पिडा तुका आयलेले कश्ट तुका आयले निराशपण तुका आयलेली सलवणी तुजेर आयले रिणाच्या भार दुसऱ्यांनी तुका केणटाना दुसऱ्यांनी तुका तुजें नांव पाड करताना दुसऱ्यांनी तुका वाटेन येताना गाळी सवताना पळया एक दृश्टांत आसा सेकंड सामुएलाचे दुसऱ्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत जर आमी वाचता जाल्यार थंय 16व्या अध्यायांत वाचता जाल्यार शिमेय म्हणलो एकलो सावलाचो साकोर दाविदाक शिरपता जेन्ना दाविदाक राय केलें म्हणून गत जालें अबसलोम ताका जिश्ट मारूंक पळयता अबसलोम ताच्या फौज ताका जिश्ट मारूंक खबर मेळटा आसतना दावीद ताच्या सैनिकां कान घेवन पळापळ घेता आनी एका गांवाक आनी ते दळ म्हणटा पळय दावीद राय बरहुमाक पावलो तेन्ना सावलाच्या घराण्याच्या वंशाचो एक मनीस भायर आयलो आनी तो गेराचो पूत आनी ताचें नांव शिमेय तो शिराप घालीत भायर आयलो ताणें दाविदाचेर आनी दावीद रायच्या सौर सेवकांचेर फातर उडयले सगळो लोक ताका सौर सैनीक दाविदाच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसले शिमेन शिराप घालून म्हळें खुनीगारा दुष्टा पैसर सावलाच्या जाग्यार तो राय जालोय पूण तुवें सावलाच्या घराण्याक वारयल्ल्या रक्ताचो अपराध सर्वेस्परान तुज्या माथ्यार बेजस केला आनी सर्वेस्परान राज तुज्या पुता अबसलोमाच्या हातांत घाला आतां विघ्नांत तूं सांपडलाय कित्याक तूं एक खुनीगार कले पुरा नालिसाची उतरां त्या रायाक मेळटात पळया तेन्ना जेरुयाच्या पुता अभिशायन रायाक म्हळें वो मेल्लो पेटो राया म्हज्या धन्याचेर कित्याक शिराप घालता दया करून म्हाका वसोंक दी आनी हांव ताची तकली कापून उडयता सगळे रागान पेटले दावीद राय कित्याक म्हळ्यार तांचो तो लिडर जावन आसलो तांचो तो बॉस जावन आसलो ताका गाळी सवताना सगळे सांबळ जाले ताका जुशीत मारता म्हणाले पूण मुखार पळया कशें म्हणटा पूण रायान जाप दिली जेरुयाच्या पुतानो म्हजें तुमकां कित्याक पडून वचूंक जाय तो शिराप घालूंक सर्वेस्परान ताका अशें सांगलां जावयेत दाविदाचेर शिराप घाल तर ताणें अशें कित्याक केलें म्हूण विचारूंक कोणाक हक्क आसा त्या भायर दाविदान अभिषेक आनी ताच्या सर सेवकांक म्हळें पळया म्हाका जल्मलो म्हजो पूत म्हजो जीव काडूंक सोदता जाल्यार तितले सर बेजमी वंशाचे ताणें करूं नये ताका ताचे इतल्याक सोडा आनी तो श्राप घालो कित्याक सर्वेस्परान ताका तें सांगलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कळ्ळें रिएक्शन पळया दावीद रायचें तसो तो पूत ताका जिश्ट मारूंक सोदता आनी ताच्या पुता जावन तो धांवता पूण आनी एकलो सावलाचो रायचा अधिकार आसलो मनीस शिमेय ताका शिराप घालता पूण तो सोसून व्हरता पुरा जेन्ना ताणें सर्वेस्परान ताका सांगलां आसतलें म्हणून सर्वेस्पराच्या नांवान ताणें घाल्लो शिराप ताणें दिल्ली सगळीं वायट उतरां ताणें स्विकार केल्ल्यान दावीद राय जालो परत अबसलोम तसो पूत चलवलो आनी प्रत्येक दाविदाक ताणें देवान राय करून जोडलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मगच्या भावान भयणी आमकां मेळचेली बरें काम करतना
जायते वायट उतरां मेळटात, जायते खंडन करतात आमचे, जायते वायट उलोवणे मेळटात. जावंक पुरो हें तुज्या कुटुंबांत हांव मेळटा, जावंक पुरो जावंक पुरो शेजाऱ्यांत हांव, जावंक पुरो समाजांत हांव, जावं तुज्या वाड्या घरांत हांव, जावंक पुरो तुज्या फिरगस घरांत हांव, हें सगळें मेळटा. बिलकुल भिये नाका, सगळें जेजूच्या नांवान स्विकार कर, तुका आशिर्वाद जावन परिणाम जाता. प्रेज द लॉर्ड. सगळें आशिर्वाद जावन परिवर्तन जाता. आमी जेन्ना स्विकार करना मगच्या भाव आनी भयणी आमकां डबल जातात आमचे कश्ट, आमचो कुरीस वजन सडटा. जेन्ना आमी स्विकार करता त्या कुर्साचें वजन हळू जाता. जेन्ना हांव स्विकार करिना त्या कुर्साची जडाय डबल जाता. कश्टां वयर कश्ट येवंक सुरू जाता. देखून ल्हान ल्हान घडितां जाताना एक मागोंक शिका, जेजू हें तुज्या नांवान हांव स्विकार करता म्हणून. जेन्ना जेजूच्या नांवान तूं स्विकार करताय बिलकुल तुजेर खंयचेच कश्ट येवचे हळू जातात. ते कश्ट हळू जाता तितले मात्र न्हय, तुका जाल्लें वायट, तुका जाल्लें कोटेपण, तुजे विरोध आयिल्ले सगळे ते तुका आशिर्वाद जावन परिवर्तन जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमकां आशिर्वाद जाय. आमकां कोणें कितें कितें म्हणून दी, आमी बिलकुल खबर नसो. सांत पावलुचें जिवीत पळया. कोरिंथकाराचें 2 पत्र आमी वाचून गेल्यार थंय आमकां सांगता. कोरिंथकाराचें 2 पत्र ह्या वेळार सेकंड कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 वर्स 8, 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 वर्स 8 थंय आमकां परत देवाचें उतर सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थंय देवाचें उतर सांगता पळया. ओ दुस्मान म्हजे तान पयस सोर म्हूण. सांत पावलूक एक कलिगी एक पिडा आसली. ती कली पिडा कालें कितें म्हणून तूं दिवना, पूण ताका मस्त कश्ट जाताले, मस्त ताका कश्ट मारताले आनी ते काम करूंक ताच्या मिसांव करून ताका कश्ट मारताले. जायतेपणी ताणें देवा कडेन मागलें, देवा म्हाका एक कांटो म्हणटा तो, त्या पिडेक एक कांटो म्हूण नांव दिलां ताणें. पूण कोलो कांटो कितें कांटो म्हणून सांगना हांगा पळया. पळया ती म्हाका फावो केल्ल्या असाधन उगडापणा विशयान उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासून गर्वाक पडना म्हणून म्हज्या कुडीन ती एक फोडाफोडीची दूख दिल्या म्हणटा. मासांत रिगलेल्या कांठ्या बरी ती म्हाका दिसता. हांव गर्वाक पडन म्हणून सैतानाचो हो दूत म्हाका थापडायता आसा. हो दुस्मान म्हजे तोंड पयस सरो म्हणून 3 फावटी हांवें सुम्या लागीं मागलें. 3 फावटी हांवें सुम्या लागीं मागलें. 9वें वाक्य सांगता, पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे ते वस्ती करच्या खातीर म्हज्या अस्कतकायची वडवीक हांव खुशेन सांगता. मागीर ताणें केदाळात मागोन ताचे कश्ट हाळू कर म्हणून. सांत पावल कितली अजपाने अद्भुतां करतालो. ताच्या बलसांत तूं आलो व्हरून पिडेस्त ताका लायल्यार पिडेस्त उठून वरो जातालो. कितली मेल्ले जिवन जातालें. तर सांत पावलाची पिडा ताका गूण करूंक जावना गे. कित्याक जावना, कित्याक जावना. देवान ताच्या जिवितांत ती दिल्ली, ताणें स्विकार केली. पयलें तो कितलें मागतालो ती पिडा काड म्हणून. जेन्ना ताणें स्विकार केलें ती पिडा जेजूच्या नांवान, देवाच्या नांवान ती स्विकार केली, ताचे उपरांत कितें ताचे पळय ताचे परिणाम पळय. म्हजी पूण जेजून ताका सांगलें म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या अस्कत गायेंत जेन्ना आमी अस्कत म्हूण चिंता, जेन्ना आमी पिडेंत आसता, जेन्ना आमी अणभरांत आसता, जेन्ना आमी सलवणेंत आसता, जेन्ना आमी रिणाचे भार सोदता, जेन्ना आमी बेश्टे तरी निस्कुचाराक वळख जाता, देवाचें उतर सांगता तुज्या मनशाच्या अस्कतकाये वरवीं अस्कतकायेंत देवाची जेजूची सगळी सकत दिसून येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जावंक पुरो तुवें सदचे कश्ट ते तुका सोसूंक जायना. जावंक पुरो मगच्या भाव आनी भयणी आज ते यात घडये जेजूच्या नांवान स्विकार कर. तुझे कश्ट उणे जातात. जेजूच्या नांवान स्विकार कर. ते इन्कार करनाका. जेजूक पुरपूर नाका, देवाक पुरपूर नाका. कितें तरी आचेतावन एक लिस्ट हांव तुका शिकोवंक आसतलें. कोणाक कश्ट येना त्या संवसारांत, कश्ट येना तो मनीस कोणी म्हणी आसा गी. मनजातींक सयत कश्ट जातात गई, रुखा झाडांक सयत कश्ट जातात गई. तर म्हाका आनी तुका कश्टांचे व्हडले गे. त्या कश्ट जेजूच्या नांवान स्विकार करूंक शिकय आमी. जर तूं तुज्या जेजूच्या नांवान तुका आयलेले कश्ट, अनवार, पिडाशिडा, निरासपण, सलवणी, रिणाचे भार आनी नालिसाय सगळी जेजूच्या नांवान स्विकार करताय जाल्यार तुका सगळें पळया जेजूची सकत तुजे थंय दिसून येता. जेजूची सकत, जेजूचें बरेपण, जेजूची खाकुळत, जेजूची कृपा, जेजूचे मोण तुका तुज्या जिवितांत दिसून येता. एक आशिर्वाद जावन तूं परिणाम जोडताय. तसो आशिर्वाद जोडताय ताचे वरवीं तूं बिलकुल केद्दाळे पुरपुरूंक वचनाका.
तुका दिलेले कष्ट तुका आयलेले अनवर पिडा शिडा जेजूच्या नावान स्वीकार कर. जावंक पुरो ते देवान तुका दिवनांत संवसारांत आयल्यान जावंक पुरो. ह्या तुज्या पातकावरी आयल्या जावंक पुरो. जावंक पुरो संवसाराच्या वंदनेवरी आयल्या जावंक पुरो. ह्या कुडीच्या अस्कतगायवरी तुज्या आयल्या जावंक पुरो. जेजूच्या नावान स्वीकार केल्ल्या वेळार ते तुज्या आशीर्वाद जावन तुका परिणाम जाता, परिवर्तन जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून तर क्रिस्ता पासो तूं म्हज्या अस्कतकायांनी, म्हज्या बेपारवांनी, कस्त अनवरांनी, दुग्धनांनी, आट्या बिट्यांनी हांव दोशी जाला म्हणटा. पळया सांपालोचें परिवर्तन पळया कितलें. पयलें मागतालो जेजू कडेन हें काड 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 म्हणून. जेन्ना जेजूच्या नांवान स्वीकार केलें, जेजूच्या नांवान ताच्या जिवितांत ताणें स्वीकार केलें, त्या दाळ कितें म्हळ्यार ताच्या अस्कतकायांनी, एरांनी केल्ल्या त्या बेपारवांनी, ताका आयलेल्या कस्त अनवरांनी, ताका आयल्यो त्या दुग्धन्यांनी, ताका आयिल्ले त्या आठ्या विट्यांनी तो दोशी जाला म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पळय आशीर्वाद जावन ताच्या जिवितांत परिवर्तन जालें. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव न्ही सामकें सत्यवंत. तूं जेन्ना अस्कत, तूं म्हूण अस्कत म्हूण चिंताय, तुका सोसूंक जायना म्हूण चिंताय, त्या दाळा देव तुजे थंय सत्यवंत जाता. जेजू तुज्या जिवितांत सत्यवंत जाता. भियेनाका मगच्या भावा आनी भयणी, तूं ह्या निमाण्या हप्त्यांत आसाय. जेजूच्या कश्ट अनवारांचे, कश्ट पिडे शिडेचे जावंक पुरो ते कश्ट त्याचे सगळे पाशांव तूं नियाळ करताय जावंक पुरो आज. पूण तुझे पाशांव तूं नियाळ कर. तुका आयलेले कश्ट त्या खातीर देवाक अर्गां दी. हे कश्ट आयल्या खातीर अर्गां दी. मन परिवर्तन जावं दी तुझे. हे दल मुसर जावंक पुरो म्हाका कित्याक हे कश्ट आयल्यात, देवान म्हाकाच कित्याक दिल्यात. एक तुम्ही पळया जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक 18वा अध्याय, 18वा अध्याय ते 1 आणि 2 वाक्या. जेरेमिया चॅप्टर 18 सर्वेस्पराचें उतार जेरेमियाक पावलें. उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर, थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो. हांव देवून कुंभाराच्या घरा गेलो. थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतालो. तो करतालो त्या मातयेचें आयदान ताच्या हातान पाड जालें. देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणाक बरें दिसता एक दुसऱ्यांत आयदान केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. इस्रायलाच्या घराण्या वो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना गे. जे एक कुंभार मातयेक जाय जाल्लें रूप दिता तो तांतली बरीं आयदानां करता, आखाय दुसऱ्या उपयोगा करची आयदानां तो करता. दोनी टायपाची करता तो. तुज्या घरा भितर तुज्या रांदपाच्या कुडांत उपयोग करची बरीं आयदानां आनी तुज्या बाथरुमांत त्या टॉयलेटांत उपयोग करची आयदानां मातयेंत जातात. तर मातयेन कुंभाराक विचारूंक जाता म्हाका हें आयदान कित्याक केलें, म्हाका अशें कित्याक केलें. देव जर आमकां कांय तरी शिकयता जावंक पुरो त्या कश्टान वरांत, त्या पिडे शिडेंत, त्या निरासपणांत, त्या सलवणेंत, जावंक पुरो तुज्या रिणांत कशें तुवें जियेचें म्हूण तुका शिकयता जाल्यार देवाक विचारूंक हांव आनी तूं कोण. म्हाका आनी तुका कोलो अधिकार आसा देवाक विचारूंक. ताच्या हातांत आमी माती, ताका जाय जाल्ले बरी आमकां करता तो कोण विचारूंक. पूण हरी एक संगती म्हाका भावा आनी भयणी देव बऱ्याक पडेशें करता. थंय सांगता कुंभाराच्या हातांत पाड जाल्लें तें आयदान परत ती माती ताणें मोडली आनी दुसऱ्यांत आयदान केलें. मगच्या भावा आनी भयणी आज आमच्या जिवितांत आमी मागचे येस. हांवें सुरू 1995 पयले पटी देवाच्या कुश प्रकार हांवें एक मतींत एक निशव केलो आनी हांव कांय केल्यार देवान म्हाका वाचयचें. देवान म्हाका ह्या सगळ्या अनवरांतल्या भायर काडीचें. कित्याक म्हळ्यार तितल्या कश्टांत हांव सांपडलो, कितल्या रिणांत हांव बुडिल्लो, तितल्या कश्टांत हांव आसलो. कोणीच आदार नासल्या वेळार हांवें मागलें देवा कडेन इतलेंच. आनी देवाचो पयलो संदेश म्हाका मेळिल्लो, हांव तुका राखतां, तूं म्हजे हरशीन ये म्हणून. हांवें एक निशव काण गेलो आनी हांव जियोचें जाल्यार देवा खातीर जियेता म्हणून हांव जियेता देवा खातीर. एक निशव केल्लो त्या रेती. म्हज्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट, म्हज्या जिवितांत आयिल्ले अनवार, म्हज्या जिवितांत आयिल्ले रीण आनी कितें सगळे कश्ट, ती पिडा शिडा, ते कितले पटी सर्जरी, 9 पटी स्टोनाची सर्जरी जाल्या म्हाका, 9 पटी स्कोपी जाल्या, 1 पटी किडनी सयत ऑपरेट करून किडनी स्टोन, सगळे कश्ट हे अनवार पुरा सोसुल्ले. जेजूच्या नांवान हांवें स्वीकार केलें. जेजूच्या नांवान स्वीकार करतना सगळें बदललें. जिवीत सगळें बदललें. आशीर्वाद जावन म्हाका परिवर्तन जालें. म्हाका आयलेले कश्ट, म्हाका आयिल्लें निरासपण, म्हाका आयिल्ली सर्वणी, म्हजे वयर पडलेले ते रिणाचे भार, म्हजे वयर पडलेले ते कश्ट
सगळं म्हज्या बऱ्याक पडशें केलें सर्वेस्पर देवान. रोमकाराचें पत्र 8 अध्याय 20 आणि 8 वाक्या चिंतून पळया. सर्वेस्पर देवाच्या निश्चित केल्ल्या शेवटाक तुका आपणे दिला जाल्यार तुज्या जिवितांत घडलेली हर एक घडितान देव तुज्या बऱ्याक पडशें करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून भिये नाका मगच्या भाव आणि बहिणी. जेजूच्या नावान स्वीकार करूंक शिका तुम्ही. खंडित जाऊन तुझे राहिलेले कष्ट, तुझे राहिलेले अनवार जेजू कशे काडटा. एक भगवंत मनीस ताच्या पुस्तकान बरोवन सांगता, सर्वेस्पर देवाच्या सेवकांक पर्वता बरी आयलेले कष्ट, पर्वत तितले आयले कष्ट एका फुला बरी काडून उडयता गे. देखून देवाक सोर संगती साध मगच्या भाव आणि बहिणी. सोर संगती साध. तुम्ही बेश्ट तरी कित्याक टेन्शन करते, कित्याक बेश्ट तरी त्या डिप्रेशनाक घ्यायचे, कित्याक तुमचे कष्ट वाडोवचे. अनवर वडे स्वीकार करा. तुझे कष्ट उणे जातात, हाळू जातात मगच्या भाव आणि बहिणी. तुझ्या कशें जावंक पुरो थोड्याच्या जिवितांत, लग्न जिवितांत तो गोव पिवडो मेळ्ळा जावंक पुरो, वायट सवयांक बली जाल्लो जावंक पुरो, ह्या थोड्यांक बायल तसली मेळ्ळ्या जावंक पुरो, थोड्यांक भुरगीं वायट सवयान पडल्यान जावंक पुरो, वायट संगतीने आसात जावंक पुरो. पूण तो कुरीस ते कष्ट तूं स्वीकार कर तुज्या जिवितांत. स्वीकार कर. पयरूच एकलो म्हजो कडेन भाव येयलो आनी म्हणटालो तेजे कुटुंब कितले कश्टांत आसा, कितले एक एकल्याची हिस्ट्री ताणें सांगली. तो कसो जियेता म्हाका एक विशेष दिसलें. तो म्हणटा, ब्रदर आतां पुरा हांवें जेजूच्या नांवान स्वीकार केला ब्रदर, म्हाका कांय टेन्शन ना. जावं दी कितें जाता तें जावं दी, हांवें स्वीकार केला. कल एक मॉर्निंग जेन्ना तूं स्वीकार करताय तुका आयलेले कश्ट जेजूच्या नांवान, जेन्ना तुका आयले अनवार तूं स्वीकार करताय ते सगळे हाळू जातात, हाळू जातात, हाळू जातात. कित्याक तुज्या कश्टांक जेजू खान दिता. तुज्या कश्टांक जेजू खान दिता. तुज्या निराशपणान तो तुका आदार दिता. तुज्या सलबनेन तुका जय दिता. तुज्या सगळ्या रिणाचे भार तुजे पयस करता आनी सगळे तुजे रीण फारीक करून कृपा दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी इतलेंत करचें गे. रोमकाराचें पत्र आमकां सांगता आमी कितें स्वीकार करचें गे म्हणून. रोमन्स चॅप्टर 9 वर्स 21 सांगता. 9 अध्याय 20 आणि 1 वाक्या. एकच मातयेच्या मुद्यात हांव एक उत्तीम आणि एक खादीम उपयोगा पडची दोन वेगवेगळी आयदनां करूंक कुंभाराक मातयेचेर अधिकार ना काय. तुका वयर उठोवंक देवाक अधिकार आसा. तुजे आयले कश्ट हळू करूंक देवाक अधिकार आसा. आणि जेन्ना अधिकार केदाळा देव खाण घेता, जेजूच्या नांवान तुवें स्वीकार केल्यार मात्र मगच्या भावा आनी भयणी. मस्त जाणां स्वीकार करना. स्वीकार करना. स्वीकार केल्ल्या बरा सगळें बरें जाता. आमी स्वीकार करूंक तयार ना. आमचे राहिलेले कश्ट आमी स्वीकार करूंक तयार ना. आमकां आयलेले अनवर आमी स्वीकार करूंक तयार नात. आमच्या कुटुंबांत जाल्ले ते अनाहुतां अनवर स्वीकार करूंक आमी तयार नात. देखून आमकां सोसूंक जायना. देखून आमकां देवान म्हाका अशें कितें केलें, देवाक तशें कितें केलें. आमी कोण ताका क्वेश्चन विचारूंक, कोण ताका विरोध रावंक. आमकां खोलो अधिकार देवान दिला ताका विरोध रावंक चिंतले. कित्याक आमी अशें करता. देखून आज आमी चिंतून खाणग्या पळया. मातयेक विचारूंक हक्क ना कुंभारा कडेन. म्हाका तें आयदान कित्याक केलें, ह्या आयदान म्हाकाय तुकाय. आमी ती माती, आमी मातयेंत हांव आयिल्ले हांव. ती माती देवाच्या हातांत आमी आसां. जावंक पुरो तुका बरें आयदान करूंक पुरो, जावंक पुरो खोटें आयदान करूंक पुरो. म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलें, म्हजेच जिवितांत हांव एक खंयच्याकी उपयोग पडनासलो मनीस जावन आसलो. सगळीं म्हाका सांगतालीं हो खंयच्याकी प्रयोजन ना म्हणून. मस्त जाणां सांगतालीं. म्हज्या कुटुंबांत भायरी म्हाका सांगतालीं वो एक भुरगो हो खंयच्याय प्रयोजनाक जातलो म्हणून. पूण जेन्ना 1995 उपरांत 98 हांवें देवा कडेन मागलें, सोम्या हांवूय तुज्या हातांत माती न्ही गे. म्हाका येदोळ उपयोग नातलें आयदान करून दवरलां. म्हाका एक तित्त माती मोडला आनी एक उपयोग पडचें आयदान करूंक तुज्यान जायना गे. जाता न्हय. हांवें तितलेंत मागलें. म्हाका झरम्याचे 18 अध्याय मेळ्ळो आनी तें वाचून पळयतना हांवें तेंत मागलें, म्हाका एक नवें आयदान कर. देवान म्हाका करूं ना गे नवें आयदान. जी कोणें सांगलें पळया उपयोगा पडनातलो मनीस म्हणलें, आज तेंत म्हणटात देव तुका कशें उपयोग करता गे म्हणून. बदलावण मगच्या भावान बरें जिवितांत जेन्ना तूं जेजूच्या नांवान तूं स्वीकार करताय जाल्यार तुज्या जिवितांत बदलावण येता. देवाची सकत तुका मेळटा. देवाची कृपा तुका मेळटा. देवाच्या बक्षांनी तुका मेळटा. तुजी पातकां बक्षतात आनी सगळें तुज्या जिवितांत आयिल्लें खोटेपण जावं दी, नालिसाय जावं दी, एकसरपण जावं दी, निराशपण जावं दी, सलवणी जावं दी, पिडाशिडा जावं दी, तुज्या बऱ्याक पडचें करता. बदलावण जाता. आशिर्वाद जावन बदलावण जाता. म्हज्या जिवितांत आशिर्वाद जावन बदलावण. आज हांव अर्गां दिता देवा. ते पुरा
गल्फांत आसतना गांवांत आसतना तितल्या कस्तांत आमी आसल्या आज हांव देवाक अर्गां दिता ते कस्त आयिल्ल्यान मात्र आमी देवाचो इतलो मोग करूंक शकता देवाचो मोग करूंक शकता देवा सांगता जिवंक शकता देवाची काकुळत मागूंक शकता मगच्या भावा आनी भयणी देखून पेद्रूचे दुसरें पत्र सेकंड पीटर चॅप्टर 1 Peter chapter 2 verse 19 पेद्रूचे पयलें पत्र दुसरो अध्याय 19 वाक्य आमकां सांगता अशें देवाचें उतर सांगता एकलो अन्याय वरवीं आमकां सोसूंक मेळटा तें देव आपासत म्हूण चिंतून सोंसता जाल्यार तो निजाके देवाक मानवता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया अन्याय बरेपण न्ही बरेपण जाल्यार कश्ट मेळटा अन्याय बेश्टें तरी अन्याय आमकां करचें बरेपण केल्लें की अन्याय आमचें नांव पुरा पाड करूंक पळयतात देखून देवाचें उतर सांगता तुमकां आपोवणें मेळना ह्याच खातीर प्रेज द लॉर्ड एकलो अन्याया वरवीं आपणाक सोसूंक मेळटा तें देवा पासत म्हूण चिंतून सोंसता जाल्यार तो निजाके देवाक मानवता देखून देवा खातीर तुवें सोसूंक जाय देवा खातीर तुवें तें स्विकार करूंक जाय जेजूच्या नांवान स्विकार करूंक जाय तुज्या कस्ता जेजून कशें त्या कुर्साक एक पटली पटलून धरलो आनी ताका उमो दिलो आनी खांदार खाण गेलो आनी ओन कितल्या कस्ता मारिपार तुजें कश्ट कित्याक ताचें वजन हाळू केलें देवान आनी तो कान घेवन गेलो आमचे कश्ट आमची पिडा आशिल्ली आमचें निरासपण आमची सलवणी सगळी मनशा कुळाच्या पाताक किर्तनाचो ग्रंथ सांगता ताच्या पाटीक नांगोर चलयलो आनी नांगोर चलयतना कितें जाता 2 फाळी जावन पडटा न्ही माती तशें ताच्या पाटीचें मांस 2 फाळींनी पडलें ताच्या कुळान मनशा कुळाच्या पाताक तांदूळ भरले आनी धांपूट सोडले म्हणटा ताच्या पाटीर तर कितले कश्ट देवान म्हजे खातीर आनी तुज्या खातीर सोंसल्या आमी ल्हान कश्ट येतना ह्या भाग्यवंत आपत्यान दिया आमी शिकच्या मगच्या भावान भयणी बेश्टेन तरी त्या 25 फावटी वर्स नियाळ कर्ण तेंच जिवीत जिवच्या बदलाक तो नियाळ करण्याक आमी देवाच्या नांवान जेजूच्या नांवान आमकां आयले कश्ट अनवार पिडा आशिल्ला स्विकार करूंक शिकल्यार आमचे कश्ट परिहार जातात अनवार परिहार जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून जेजूच्या नांवान आमी मागतना खंडीत बरेपण जाता मगच्या भावा आनी भयणी कश्ट अनवार पिडा आशिल्ला निरासपण सगळेच म्हाकात आश्रम केल्या उपरांत एक मनीस हांवें पळयल्लो ताका हांवें मस्त ट्रिटमेंट करन ताका बरें करून धाडलो ताका तो पूण गेल्या उपरांत तो म्हाकात विरोध रावलो म्हणजे आनी कोणींगी ताका कोडयाळांत आयिल्ल्या वेळार कोणींगी ताका मारलो आमी म्हज्या नांवार ताणें कंप्लेंट दिलें एफआयआर केलें म्हज्या नांवार हांवें करुणामय आश्रमाच्या मॅनेजिंग ट्रस्टी हांवें ताका मारला म्हणून इतलें व्हडलें स्टेटमेंट पुलीस स्टेशनाक दिलें आनी म्हाका थंय नोटीस आयलें हांव गेलो पुलीस स्टेशन बरोबर पूण म्हजे वयर नाका जाल्लें ताणें कंप्लेंट केला आनी एफआयआर केला पूण आमी मागलें जेजू कडेन आनी मागून आमकां कुमकेक एक मनशाक धाडलो आनी त्या मनशान सगळे म्हजे ते आसले ते केजी सगळ्यो धांपून सोडल्यो काडल्यो आनी त्या म्हजे तावन एक जामीन मिचेल के मात बरोवन गेले जाल्यार मनशाच्या रगल्यांक हांव वचना म्हणून नीस जावन हांवें ताका केल्लें बरेंपणान वायट कांय करूं ना आनी ताचे खातीर हांवें मागलें हें वायट मेळटा आसतना हें खोटेपण मेळटा आसतना जेजूच्या नांवान हांवें स्विकार केलें जेजू म्हाका हांव स्विकार करता हे कश्ट सगळे कितें हांव ह्या पुलीस स्टेशनार नासता थंय हांगा धांवता सगळे हांव स्विकार करता जेजू तुज्या नांवान मगच्या भावा आनी भयणी थोडेच दिसां भितर त्या मनशाक खोडयाळ तावन तो धांवडायलो आजून मुसर म्हज्या दिश्टीक पडोवना आजून म्हज्या दिश्टीक पडोवना पळया म्हाका सगळें बरें जालें ताचे उपरांत मस्त आशिर्वाद मेळ्ळे मस्त पटी अशें भोगता म्हाका भाव मस्त जाता आमच्या जिवितांत देखून भियेनाकात जेजूच्या नांवान स्विकार करूंक आसता शिक्षा जाल्यार खंडीत तुजें जिवीत नंदन जाता इसाया प्रवादीचें पुस्तक जर 50 आनी 3 अध्याय वाचताय जाल्यार थंय सर्वेस्पर देवाचे उतार पळया कशें आसा म्हणून थंय कशें कितले कश्ट कितले अनवर तांकां येतात जेजूक पळया आनी थंय क्लियर आमकां सांगता म्हणजे आमच्या खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुख्खचो भार ताणें घेतलो ख्यास्त बघून आसलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिडलो ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरी आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या गाया वरी आमी बरी जाल्या पळया ताका कश्ट दगदांनी ताका चिडूंक सर्वेस्परा बरें दिसलें आपल्या जिवीत पातकांच्या फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवग ताका मेळटलें ताचे उद्देश सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली
देखून तुका मेळलेले कस्त तुका मेळलेले दुःख दोन्ही तुका मेळलेले सगळे अणवान जावंक पुरो तुजे ते असले पिडा आशिल्ले सगळे आपले जिवीत पातकाचे फारीक फोन दिवंक तूं भेटयशी जाल्यार तुका बरेंपण जातलें जेच्या कस्त अणवारांत जेच्या सगळ्या पाशावांत एंत आसा जेजून सगळें स्विकार केलें हे निमाणे आपता तूं हे सगळो पाशाव नियाळ करूंक येताना तुका मेळलेले कस्त तुका आयलेले अणवार तुका आयलेली पिडा शिडा तुका आयलेली सलवणी तुका आयलेले रिणाचे भार तुका आयलेले कुटुंबांत नेगारपण इनकारपण सगळें जेजूच्या नांवान स्विकार कर तुज्या जिवितांत मुखार बरें जातलें देव आशिर्वादान बदलतलो देव तुमच्या सांगाता आसतलो आनी सगळे ते दळा मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी पास्कांचे फेस्त आमकां आचरण करूंक सोबीत तरान संतोशान कोणें कालें केल्यार आमकां कांय पडून वचना जें कितें तुवें जेजूच्या नांवान स्विकार केलाय तुजी जिवीत आशिर्वाद जावन बदलतलें ह्या पास्कांच्या फेस्ताक देखून ही तयारी करया अशें आमी मागया आनी तुमकां मेळ्ळे भरपूर नाका जेजूक म्हाका कित्याक कश्ट दिल्यात म्हणून बिलकुल सांगनाकात आमी बिलकुल देवाक सवाल करूंक जायना कित्याक तो कुंभार आनी आमी माती ताका जाय जाल्ले बरी आमकां एक नवें आयदान करूंक मागया सगळ्यांक उपकाराक पडचें आयदान म्हाका कर जेजू म्हणून मागया खंडीत आमकां समेस्तांक एक ह्या पास्कांच्या वेळार ह्या पास्कांच्या फेस्ताच्या पयलेंच आमकां एक नवें आयदान करून देव परिवर्तन करतलो सगळ्यांक उपकाराक पडचें एक नवें जिवीत जेजू म्हाका आनी तुका दितलो अशें आमी मागया मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून सगळे तुमच्या सगळ्या विनवण्या खातीर आमी मागता ह्या वेळार आनी सोर रितीची पिडा शिडा कितें आसा आज खंडीत जावन तुमी स्विकार करूंक शकतल्यात कित्याक तसलें देवाचें उतार तुमी आयकलां आनी देवान तुमच्या कानान घालां तुमच्या काळजान ते झोगोन दवरची कृपा तुमकां दिल्या मतीन आठवची कुतमार तुका दिल्या हें सगळें कान घेवन तुमचे कश्ट अनवर सगळे जेजूक समर्पण करून दिवन सगळे स्विकार करून देवाक आमी अर्घां दिवया पण आज आतां एक साक्ष म्हाका आयिल्ली पुना 82 वर्सांचो एकलो प्रायवोन जोसेफ म्हणलो कठीण कोविडा वरवीं कसतो नासलो कठीण आसलो आस्पत्रेंत ICUंत आसलो आनी इतल्या प्रायाचो मनीस कोविडांतल्यान भायर येवचे बारीक कश्ट आनी आमी मागलें निरंतरी ताचे खातीर मागलें इंटेन्शना घालून समर्पण आनी मोगाच्या भावा आनी भयणी कालचे दिसा कितेंच प्रॉब्लेम नासतना डिस्चार्ज जावन आपल्या घरा गेलो 82 वर्सांचो प्रायाचो पळया जेन्ना जेजूच्या नांवान ताणें स्विकार केलें ताका सुटका मेळ्ळी देखून भियोन आमी फुडें सरचें आनी एक आज साक्ष घाले आमी डेलिशा म्हळ्यार भुरग्याची त्या भुरग्याक कशें गूण केलें जेजून कशें गूण केलें तें त्या कश्टांतल्यान भायर येवंक अवकाश नातुलो त्या भुरग्याक पूण जेजून सगळें बदलावण केलें कित्याक ताच्या आवयन सगळें जेजूच्या नांवान त्या भुरग्याक स्विकार केलें ते कश्ट सगळे तांकां आयले अनवर तांणी स्विकार केले आनी त्या भुरग्याक आशिर्वाद जावन त्या भुरग्याक देवान फाटीं दिले आज आमच्या ऑलिस्पिरीट इंटरसेशनांतू आमी ताची साक्ष घाल्या ताच्या आवयन घाल्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तर देव तुमचे संगत आसा देव म्हजे संगत हे आसा म्हाका सगळ्या अनवरांतलो भायर काडला सगळ्या पिडेशिरांतल्या भायर काडला सगळ्या निरासपणांतल्या भायर काडला तो देव तुजोय देव न्ही गे तुकाय काडटा गॅरंटी मोगाच्या भावा आनी भयणी हेच खातीर आमी देवाक अर्घां दिवन एक घडीभर मागया हालेलुया 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 हीरा बाबा राखाला बरं दगा शंदर बरं घर भलं लॉ जीजस सोमिया जेजू हर एकल्यांक समर्पण कर दिता तुझ्या दैविक सत्तेक समर्पण कर दिता सोमिया जेजू तांचे कश्ट अनवर पिडाशिडा निरासपण सलवणी सगळी तांकां स्विकार करून कृपा दी जेजू जेन्ना तुज्या नांवान स्विकार करतात तांकां तूं आशिर्वाद जावन परिवर्तन कर जेजू आशिर्वादांनी तांकां भर जेजू सगळ्या वायटाचे सत्य सगळे हुमटून काड जेजू आनी सगळे निरासपण सलवणी तांचे ताण पयस कर जेजू आनी सगळें तुज्या नांवान स्विकार करतना सगळें तांकां बऱ्याक आशिर्वाद जावन ताका परिवर्तन कर दी आनी आशिर्वादीत कर म्हणून मागता जेजू सगळ्यांक तांकां सुटका दी आनी सो रितीचे बंदपास तांचे तुटोवन घाल जेजू आनी प्रत्येक जावन तुज्या जिवंतपणाच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना जेजू हे सगळे आशिर्वाद जावन हर एकल्याक तांकां मेळोवन दी आनी सगळ्यांचे जिवीत आशिर्वाद जावन दी मागता हांव तर जेजून शिकलेले मागणी आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले बक्षिता तशें आमची भातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिया कृपेन बरलेले समी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगुशें जेजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुजो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वत आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर तुमकां समेस्तांक बरो पवित्र शुक्रार मागता परवा ब्रेस्ताराचे सगळे बरेपण त्या
पवित्र सक्रामेंत घडलेलो दीस आनी ह्या जागपणाचो दीस हे सगळे आमच्या जिवितांत बरेंपण हाडून येवन दी. शुक्राराच्या त्या निमाण्या शुक्रारा समेस्त आमची कुटुंबां आशिर्वाद जाल्ली जावं दीत आनी पास्कांचे फेस्त आचरण करूंक आमकां समेस्तांक उर्बा ती कृपा देव फावो करून दिवन मागता. सर्व बरें फेस्त तुमकां मागता, बरें जिवीत तुमकां मागता, बरें तुमच्या कुटुंब समेस्तांचे आशिर्वाद जावं दिवन मागता. तर समेस्तां तुमच्या खातीर मागता आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाची स्तुती करया, देवाक आमी महिमा दिवया आनी अशें आमचें जिवीत सुफळ जावं दी म्हणून मागया. आनी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समेस्तांक बरी रात मागता. समेस्तांक गुड नायट.